the highlighted issues in fiscal prudence, transparency and long-term planning. Total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Speaker sir, no Orsani, more than double, म्हणजे 18,489 crore debt आमगेलो रीण जो आहा तो वाढवला. Repayment schedule जो आहा, हारी करपाचो जो schedule स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27, and हो जो burden आहा so it will go up to 4,800 crore by 2030-31. Speaker sir, CAG report number 3 of 2025, page 18, projects that the government has taken off-budget borrowing. Off-budget borrowing, 15th Finance Commission प्रमाणे, the 15th Finance Commission के report आहा, volume 1, page 395 of 438. ये report आजी clear दिलो आहा, and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off-budget and non-transparent means. Clearly सांगता कि budget जो हम propose कोताय, तितू तुले तुवें developmental works करपा जाय, आणि off-budget borrowings तुवें घेवपा शिरपणा specially for developmental purpose. आता CAG के ये finding आचेर, report आचे page 18 आचे दाखवलो हा कि this off-budget borrowing of rupees 604.99 crore was done by GSIDC, 101.40 crore was done by SID CGL, Sewerage Infrastructure Development Corporation. Total of 706.39 crore of budget fiscal liability जी आहा 23-24 जी जावपा दाखोवपा जायली जो आमकां तो आमी दाखोयल ना वो आमी लिपोवन दवरलो. So supplementary specific questions speaker sir. जेन्ना CAG report आमकां सांगता, जेन्ना 15th Finance Commission report सांगता कि जो budget आम present कोताय ते budgetan तुले पैसे तुवें developmenta उजा करूं जाय. जेन्ना आमकां तुमगे एनेक्साचे दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंटा गेलो कॅपिटल लोन मेळटा फ्री ऑफ इंटरेस्ट 50 वर्स हारी करपाचो, आनी हो कॅपिटल लोन म्हणजे तुजें GSIDC उजा करूं जाता, हे सगळे इन्फ्रा डेव्हलपमेंटा उजा करूं जाता. हो तुम प्लॅन कोण ना सोडा, तुम कित्या हे ऑफ बोरोईंग घेताय? Why have you taken this off borrowings when CAG report are highlighting, when 15th Finance Commission is saying that you have to be in a very transparent manner? Please specify why did you take this off-budget borrowing which is not appreciated by anybody in the Union Ministry? Now, CAG report, when it is tabled in the House, it is made available to all of us. This CAG report has to go before the Public Accounts Commission for detailed scrutiny, and the Public Accounts Committee then submits a report to the Speaker, which is kept on the table of the House, and then we are supposed to ask questions based on that report, because opposition members are part of the Public Accounts Committee. It is in fact headed by the... I am raising a point of order. It is headed, Speaker sir, it is headed by the leader of opposition. Because of 15th Finance clearly mutta you should not do point of order. Off-budget borrowing. Everybody will start asking questions. I think the answer has to come from the minister. I'm clarifying. आता तू आवडता बरे क्लॅरिफाय तू उत्तर दिता See, तू उत्तर दिता का CAG, together, PAC, I am not the chairman. For your. Number 2, Manohar Parrikar made an allegation on you and the Congress government that 35,000 crore scam was there. He spoke about it in public domain also. So please, Speaker sir, nothing stops him. It is in... I have raised a point of order. Honorable Speaker is entirely... Your point of order is invalid. you are clarifying. Let him clarify, otherwise I'll clarify. I am bringing to your notice you are clarifying it. Business rules. As per the business rules, CAG report first has to go to the Public Accounts Committee. It has to go first to the Public Accounts Committee. There you can scrutinize in detail, call the officers, you can call the secretaries, ask them explanation. And based on that report of the Public Accounts Committee, then members have right to ask questions.
senior member may be saying may be true, but he has made a pointed reference saying that even the central government believes that when such soft loans are available, why do you go for market borrowings? This is a specific question. So this does not come into the purview of what CAG inferred. CAG असं म्हणलं असत आणि हो प्रोसिजर असत CAG कडे आणि PSC वचपा जाय PSC नाल गेले जावंक जाय पण तो कितें म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ऑब्झर्वेशन आहा की असो सॉफ्ट लोन मेळटना तुम्ही मार्केट बोरोइंग्स कित्याक करता काय म्हणून तातून ताजो पॉइंट आहा सो हिज क्वेश्चन इज करेक्ट Speaker sir. Speaker sir. बेन्झीन जो प्रश्न विचारला पळय न्ही ओके आमी हातूंत खंयसरूच फुटोवंक ना फॉर दॅट पर्पज तो जे सांगता की CAGन रिकमेंड केला वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दीस लोन वीच वी आर टेकिंग आउट ऑफ द बजेट ताजो लेटर जो आहा पळय न्ही 2 मिनटान आय एम प्लेसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ओके हांव तो प्लेस करता सीएम स्पीकर सर हांव एक सांगोसो दिता म्हाका आन्सर करूं तुवें दी मरे. इन्फॉर्म केल म्हूण तूं कायद चेंज करना कायद मुटा Yes, sir. तुजे बजेटान तुवें बजेट घालपाचो तुगे डेव्हलपमेंटार तूं ऑफ बोरोइंग करता आनी मागीर आपण इन्फॉर्म केल म्हणटा दॅट इज रॉंग प्रेसिडेंट यू शुड स्टॉप दिस डोंट कवर युअर नेगेटिव्स यू हॅव टू मेक शुअर युअर ऑफिसर्स आर डुईंग करेक्ट जॉब and this is happening continues not only this time स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर Continues. करूं सर स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर No, करूं ही habit स्पीकर of सर covering- एक तर तूं उलयता तर हांव उलयता स्पीकर सर as regards the off budget borrowing the state government has not allowed any off budget borrowing by any corporation company of the state in the government since 2021 okay speaker sir this off budget borrowing were never the part of the state finance account earlier as they were never required to be the reported, neither did the CAG sought. This is an account format. Since 2021, the Ministry of the Finance started seeking the off-budget borrowing liability statements, which the state government has provided to the ministry since 2021. Since then, the state government has started disclosing this as the document available in the public domain. Okay, the question including the off-budget borrowing, which does not arise, the Goa debt to the GSDP ratio is anyway about 25%. आमी हो लिपोवपाचो प्रश्न ना आमी वयल्यान हो जो आहा पळय न्ही डेट टू द GSDP रेशियो हो 30 वयल्यान आतां 27चेर कसो हाडला ताचो रेशियोय बी ताका क्लियर कट दिला दुसरी गजाल तुवें जे सांगलें रिगार्डिंग हो आमकां लिपोवपाक जाय कित्याक इट इज इन पब्लीक डोमेन आमी तो जर 25च्या सकयल 24 दवरलेलो जाल्यार आमी लिपयता म्हणूं शकताले इट इज द 25 आसपाक जाय आमी 30चेर आशिल्ले एट प्रेझेंट वी हॅव रीच टू द 27 CAG रिपोर्ट मुटा की तूं लिपोयल म्हूण ताका लागून तुगे ते स्पीकर सर GSDP एक मिनिट मजा आयकता मी आयकता हांव बट तूं रॉंग सांगता हांव फॅक्ट सांगता तुका स्पीकर सर Fact सांग हांवें ना. कॅग रिपोर्टाचे जे आहा पळय न्हू इन्क्लुडींग म्हणजे कॅग रिपोर्टाच्या वयले बाकीची सगळी म्हणजे चारूय जे आहा पळय न्हू पॉयंट्स ते हांव ताका स्पीकर सर सांगता वीच इज एन रेव्हेन्यू सरप्लस वीच इज ऑलवेज द गव्हर्मेंट हॅज target is achieved. I mean, revenue surplus budget continuously 21, 22, 23 to 25, 26 ह्याच्यापर्यंत दिला. Fiscal deficit, we are is under the control, which is the less than 3.5 during the COVID आशिल्लो. आतांय बी आमी target has achieved regarding the fiscal deficit. Guarantee ceiling जे आहा पळय न्ही हे it is a less than 1,500. We have achieved the target. This year, which is a guarantee ceiling limit is a 234 crores. Target achieved. फक्त outstanding debt to the GSDP एक रेशियो जो आहा पळय न्ही वो आमी आतां 27चेर पावला आनी हो मेन्शन केला हांव एकू सांगता GSDP तुगे जी आहा तुवें शो केलो इन 23-24 it is not reflecting to these borrowings that you have done and that is what CAG has pointed you out. You want to correct your department, you should correct so that next time this does not get repeated. You can keep giving us answers but what you have done is wrong. Your FRBM is not been in place and that is the reason this is findings are coming. स्पीकर सर तो चुकीचा सांगता हांव चुकी सांगना हांव चुकी सांगना हांव फॅक्ट्स सांगितलं तुका FRBM पेज लिमिटान नंबर आसा. दिला आणि FRBM फायनान्स लिमिटान कमिशनात आसा. तुका तो जे काहीच सांगता सांगितला ते चुकीचं आणि तू सांगता. कोते परत सांगितला सांगता. ना मरे 25% वयर हाऊ इज इट FRBM हांवें ते खंय ना म्हटलां फायनान्स टॉपिक इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट पब्लीक डोमेन बिकॉज सर दिस इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट मुखार घेनाका पब्लीक डोमेनात आसा इट इज नॉट हेल्पिंग द स्टेट व्हायलेशन जालें नेक्स्ट सप्लिमेंटरी Speaker sir, Annex 1, supplementary number 2. Annex 1 shows market loans maturity is 10 to 15 years.
5.41% इंटरेस्ट आणि 8.75 इंटरेस्ट जो मार्केट लोन आम घेताय त्याक इंटरेस्ट रेट हा 5.41 to 8.75 वायल सेंट्रल लोन कॅपेक्स हो 50 वर्सां आमकां हारी करपा पिरियड मेळटा इंटरेस्ट फ्री लोन्स म्हणजे कितेंय डेव्हलपमेंटा जे काम करताय आमी आमच्यांनी तो सेंट्रल लोन घेवपाक Annex 4 shows that the state has to pay huge repayments of 3,300 crores principal payment up to 2030-31 and interest of 814 crore. Now, as per Form D of the medium term fiscal plan 2026, जो आज पयर दिला, page number 10, you have taken market borrowings of 1050 crore in 2024 and 2025. These borrowings contributed to key sectors under the capital outlay. Plus 6th March 2026 तुम्ही एक लेटर बरयल्या आणि तिंगा तुम्ही आता आंकोडे 1200 मार्केट बोरोइंगा तुम्ही रिक्वेस्ट गायल्ली बाय स्पेसिफिक सप्लिमेंटरी नंबर 2. Why do you take market borrowings, loans at high interest rate and use it towards capital works when you can take free interest loan which is available for you? Planning a kit tunge tukli. Yam common maina ke question. Interest सुबेज हारी कोण तू हो घेता तू कितें हेंगे ना? स्पीकर सर, ताच्या म्हायती खातीर सांगता आमकां पयलेच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक. कारण कोविडाच्या उपरांत इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें आणि तातूंतल्यान आमी 4148 कोटी रुपया ह्या इंटरेस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या आणि हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग आणि ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना ते जितके रिफॉर्म्स करता त्याच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा. फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटिंग फॉर अनादर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता नाबार्ड आणि सिडबी हाच्या अंतर्गत फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इदर द इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अदरवाइज द रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर फ्रॉम द 2.5 to 5% rate of interest we are getting the loan. We have already taken the 3,000 crores of rupees loan from the NABARD and the SIDBI, which is for the infrastructure development for the capital expenditure of the loan. Ata for his information, the last year we are eligible to take the loan of 4,500 crores of rupees. We have taken only 1,250 loan from the market borrowing. तुझे म्हणता व्हेरीज जाता त्याच्यानुसार, which is under the FRBM limit. And ह्या फावटी स्पीकर सर आमची लिमिट आसा इट इज अप्रॉक्सिमेटली अगेन which is 3,500 म्हणजे आम्ही जी दाखयला तितून, but we will take hardly the 1,000. Speaker sir, again we are taking this is for the capital expenditure. पहिले फावटी खरे म्हणजे धन्यवाद म्हणपाक जाय डबल इंजिन सरकाराक. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचे पॉसिबल केन्नाच नाशिल्ले, कारण हे जे लोन दिवपाक लागला पळय न्ही ते आतांच दिवपाक लागला, पयलीं केन्ना दिनाशिल्ले. त्या खातीर तूं जो सांगता पळय न्ही म्हणजे आनी वयल्यान तुका हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता द इवन दो द CAG has various para किंवा आमकां जे आपण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान किंवा CAGन आमी द प्रायमरी बॅलन्स अँड प्रायमरी रेव्हेन्यू बॅलन्स during the year of 24-25 the primary balance and primary revenue balance remains positive. This indicates that debt is on the sustainable path. why be तुझ्या आमच्या CAG रिपोर्टात आसा. Second, the interest payment as the percentage to the revenue received. The burden of interest payment on the overall debt as percentage of the revenue received is consistently on a declining trend during the year 24-25 indicates the sustainable debt trajectory. Debt stabilization. The debt stabilization indicators, it is tuned to the positive 21-22 onwards, showing that the debt growth was broadly sustainable. हे बी जे आसा पळय न्ही हे CAG रिपोर्टान दिला. दिस शोज द फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ द स्टेट. हे हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता इतक्यो गजाली. सर हांव सीएमा एकू कन्क्लूड करून सांगोसो दिता. हिंगा आतां मार्केट लोनाचेर आयज दिसाक सुमार 3,500 एप्रॉक्सिमेटली 3,500 कोट्याचो तुगेलो पेमेंट हा, प्रिन्सिपल पेमेंट आनी इंटरेस्ट.
हो 3,500 कोट्यांचो इंटरेस्ट आनी जो पेमेंट हा हो आमच्यांनी जर तरी प्रॉपर मॅनेजमेंट केलो जाल्यार तो दुसरो लोन घेवन करूं जाता आशिल्लो. आय एम ओनली ट्रायंग टू टेल यू दीस. तूं जात ते भाशेन पयशे विथीन द लिमीट आहा म्हूण 1,200 ओपन मार्केटान घेवपाक Because गरज sir, नासली. आता सरळ हो लोकांगे सांगता, पयसो financial management इंटरेस्ट हारी करून पण कित्याक आमी घेवपाचो? ज्या कित्याक पद्धतीन फायनली तूं इंटरेस्ट Because हारी sir, ना. म्हाका 5 जर लोन वर्स घेवपाक जाली. जाय आसलो न्ही 5 जाल्यार वर्स हांव ह्या जाली, तू वर्सा interest हारी 3,000 ना. कोटी घेतलो 18,000 आसलो, कोटी. पण हांवें तो घेवंक ना. ना तू तुका 18,000 कळून crore रीण वाडोयल तुवें रीण 2017 वाडोवंक ना. Because अंडर sir, युअर हांवें लिडरशिप रीण 18,000 फारीक केला. crore ते एक्सपोर्ट हांवें रीण वाडोवला. वाडोवंक ना. हांवें रीण 18,000 वाडयला crore जाल्यार 3,500 कोटी घेतलो हे आसलो. तुगे मिसमॅनेजमेंट Financial लागून जाता. mismanagement सेकंड ना. पॉइंट व्हेरी क्लियर. पयले फावटी ओनली the कन्फ्रंट state करीता have praised. लोन रिड्यूस जायना. म्हणून सांगता हांव. 18,000 कोट्याचो तुका लोन वाडोवन दिलो Because तुवें. sir, अजून तुका because sir, कापस पयले लागना देवून फावटी दाखोवपाची. स्थितीचे आणि हे financial जाता बिकॉज ऑफ management जो दिस आसा पळय न्ही, मिसमॅनेजमेंट वो व्यवस्थीत रित्या जाल्लो आहा. तेका कितेंचे कितें Supplementary figures number दाखोवपाची 3. संवय जाल्ली आहा. स्पीकर सर, हांव तेका कळपाक जाय म्हणून सांगता. गोवा रँक 3rd among the major Indian states by the Niti Aayog in the fiscal health index, and the state category as the achiever, and due to the robust revenue mobilization and balanced fiscal management. आणि पंजाब ranked 18 स्टेटी मार्क केला, तितून गोंय पयले आसा आणि पंजाब 18वें आसा. हे काढून पळय. दुसरें जाय जाल्यार पब्लीक हे पळय तुका सांगता ते आयक. पब्लीक हे फायनान्शियल सगळे परफॉर्मन्स तू सांगत इंडेक्स. ते हे सगळे लोक ऐकता. स्पीकर सर, हे सगळे लोक सगळे ऐकता म्हणून सांगता हांव. स्पीकर सर, पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स तीन तो वर्स फायनान्शियल जाली. मॅनेजमेंट 2025 तीन जाल्ला. बुक जायत आहे. रीण वाडोता. दुसरे आसा आणि पंजाब लास्ट आसा. रीण वाडोता. पंजाब लास्ट तीन आसा. वर्स जाली. गोंयच्या mistake पेपरार लागून advertisement रीण वाडोता. व्हडल्यो दिल्यो आणि देशभर दिल्यो. त्या त्या third फायनान्शियल supplementary. ना, third क्रायसिस supplementary. जावपाच्यो आहा. थोड्या दिसांनी ते कळटले. Third supplementary. हांव सांगना पब्लीक डोमेन. थर्ड सप्लिमेंटरी. अरे थर्ड सप्लिमेंट दिता आसतना हे पब्लीक डोमेनान आसा. पब्लिक 18व्या डोमेनात तुमगे रँकाचेर मिस्टेक आसा. आहे. तू पॉइंट आउट केलं म्हणजे तुमका राग येता. पण 18,000 कोट्याचो तू रीण वाडयला घेऊं ना. आणि हे रीण हांवें एकट्यावर fact वाडवला. सांगला. 3,500 हेजे रीण आहा आणि ती 18,000 आहा. हांवें हे fact तू हारी करून सांगला. जाय. उत्तर पहिले दिले बरं लोकांक पहिले. पैसे दिले म्हणून जायते पहिले कशे म्हणून फावटी जायना. आम्ही स्टेट अचिव्हर नीती आयोगाच्या हितून तिसरे आहा स्टेटीत. पहिले फावटी स्पीकर. Speaker sir, my third supplementary, Speaker sir. Speaker sir, on 31st of December 2025, Annex 5, Para 2, point number 3, page number 1, in an office memorandum, Speaker sir, एक office memorandum issue केला, Speaker sir. Goa government has placed a ban on creation of upgradation of new posts, which means no new vacancies for upgradation. और कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तो परमनंट जावपाचो जावपाना बॅन हाडला. आणि कित्याक बॅन हाडली हे इन ऑर्डर टू शो दॅट रॅशनलायझेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो आहा तो मेंटेन करपा जाय म्हूण आमगे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहाय तांकां आनी सिरीज मेळपाना म्हूण हो बॅन हाडला. म्हणजे असली परिस्थिती स्पीकर सर की हे बसोन हिंगा फायनान्साक चुकी कोताय आनी ते चुक्यो कंट्रोल करपा जाय म्हूण जॉब्स बॅन केल्यो. म्हणजे आनी गव्हर्मेंटाक सिरीज येवपा नाही. कॉन्ट्रॅक्टा जो टीचर आहाय 10 वर्सां आहाय 15 वर्सां हे आश्वासन दिलं तांकां प्रमोशन जावपाना. म्हाका कंप्लीट करून दिया स्पीकर सर. आणि हे कंप्लीट जावपाना म्हूण हे बरोवन दिलां आनी लोकां फटयताय की सिरीज दितले म्हूण. फटींग उलयल्या काय ते मागीर फटींग व्हडल्यान उलयल्या काय ना ते मागीर लोकांक खरें दिसता. ते कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. तुगे मेमोरेंडम आहा. स्पीकर सर, तुगे हय. मेमोरेंडम आहा. हय स्पीकर सर, तू मेमोरेंडम म्हाका आसा. उलोवपाकूच दिना. तुगे स्पीकर सर, मेमोरेंडम आहा की हो तुवें सांगिला मेमोरेंडम बॅन हाड पळय म्हणून. न्ही. आणि तू बॅन आता तुगेलय आज डिस्पेस जो आहा तो तुवें रॅशनलायज करपा जाय म्हूण हाडटा. तुका आनी उलोवपाक कांयच ना. म्हणजे तूं टिचरी 10 वर्सान परमनंट करतलो एक स्पीकर परमनंट सर. आपली फोकाण जाली. स्पीकर सर, हेजे स्पीकर तू सर. पर्यंत दिता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हाय क्वेश्चन घायला ना. हाय अजून क्वेश्चन घायला ना. वो मेमोरेंडम क्वेश्चन अजून घालपाचो आहा तेजो. वो मेमोरेंडम जो आहा पळय न्ही, विच इज अ टेम्पररी मेमोरेंडम. म्हणजे तू टेम्पररी सगळे स्टाफ प्रमोशन जे आहा ते बंद करता विच इज फायनली इफेक्टिंग द इकॉनॉमी विच इज इफेक्टिंग द कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट. आणि ते तुगे चुकी लागून. उत्तर आता ऐक स्पीकर सर, दिस इज अ मेमोरेंडम टिल 31st ऑफ मार्च. नवीन पोस्ट क्रिएशन जावचे न्ही किंवा नवीन हे करचे न्ही 31st ऑफ मार्चा पर्यंत आसता. स्पीकर सर, म्हजेच सरकार जे म्युन्सिपाल्टीन गेली 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम करताले ताका परमनंट करपी फाटले फावटी म्हजेच सरकार. स्पीकर सर, म्हजेच सरकार हे फावटी 10 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे मागीर A, B किंवा C खंयच्याय कॅटेगरीत जो काम करता तो आसूं ताका परमनंट करपाचें उतर ह्या बजेटांतल्यान म्हज्याच सरकारान दिलां आणि तेंय म्हजेच सरकार करतले. आणि त्या खातीर त्यांनी हे सांगचे न्ही जे आमी खंयसरूच कोणाक जे आहा पळय न्ही
त्यांच्या पासून वंचित करूंक ना तांकां काम व्यवस्थित मेळचें हाच्या खातीर म्हाज्या सरकारान केला त्याची फायनान्शियल मॅनेजमेंट कितें पळय न्हू हें तेणी म्हाका सांगपाची गरज ना म्हजें फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हजें व्यवस्थीत आसा त्या खातीरूच ताका 100 कोटी रुपया वयल्यान ताका दर वर्साक काम करपाक जे पयलीं म्हाज्याच सरकारान दिल्लें अरे, हुजूर, हाज्या question पयलीं घालता. 100 कोटी question रुपया घालता. कोणी दिवं नासलें हुजूर, आनी question खंयचोच घालता. प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही स्पीकर सर आमी जो स्टेटी खातीर गरज आहा तो केन्ना ना म्हणूंक ना 100 कोटी ताकाय दिल्या स्पीकर सर फाटले Speaker फावटी sir, 100 कोटी my रुपया third तेणीच supplementary question. Speaker sir, ये कोण clap मानाई, ये clap मानाई, ओ गोंयच अर्धी जनता सभेत आमकां clap माता. गिरीश बोरकार. फेलियरा लागून तुम्ही ते clap मारून व्हड आवाज जायना स्पीकर सर. स्पेसिफिक क्वेश्चन. सुरेश बोरकार स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली विचारता आतां आमी आम जॉयंट आसा स्पेसिफिक विचारता डिले इन सबमिशन ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ज्यो आसा आतां हितून 12,813 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ज्यो आसा हे डिले जाले म्हणटा अमाउंटिंग टू रुपीज 3,028 crores म्हटल्यार टोटल 31 डिपार्टमेंटाचे मार्च 2024 हो सीएजी रिपोर्टान आउट केल्लो आसा आनी आमी पळयता की जो एब्संट सबमिशन ऑफ यूसीज आसा ताका लागून सीएजीन ऑब्जर्व केला की नो assurances that money disrupt has been used for the internal purpose. आता internal purpose कांयच यूज करूं ना म्हणून सांगता. स्पीकर सर म्हाजो पॉइंटेड क्वेश्चन कित्याक जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमली प्रोवायड करची पडटा आनी ते समज ना नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान वॉट एवर फ्रंट्स आमकां येवपाचो आसता तो डिले जाता जावं येना म्हाका मुखेलमंत्र्या कडेन विचारपाचें आसा की हे जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट 31 डिपार्टमेंटाचे जाल्ले आसा ते टायमली येवंक ना जावं 3,028 कोटीचे जो सँक्शन्स आसा ते टायमली तेंच्यांनी युटिलायझ सर्टिफिकेट दिवं ना तेका लागून सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान कितलो फंड ब्लॉकेज जाला जो ट्रान्सफर जावं ना जो कितले हे जे आसा ते सबमिशन नॉन सबमिशनाक लागून डिले जाला हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजो उत्तर दिवपाक जाय बिकॉज ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट स्पीकर सर utilization certificate दोन तरेच्यो आसा एक for the government of Goa within the department they want to submit that utilization certificate for the finance department for the planning department and second one is utilization certificate submission for the government of India. Utilization certificate for the government of India is only pending is seven certificates जो utilization जो उरल्या ते government of India धाडपाचे उरल्या तांणी जो फिगर वाचला तो government of Goa तो within the department करपाचे आणि हेका लागून खंयचोच फंड एक मिनिट लेट मी आन्सर तुका जाय जाल्यार म्हाजे कडेन स्पीकर सर हांव ताका म्हाजे कडेन डिटेल इयर वायज फिगरूय आसा हांव हें मॉनिटर करता स्वता आनी म्हणून हे रिकॉर्डाचेरूय आयलां स्पीकर सर हे हांव कंटिन्युअसली जेन्ना रिव्यू मिटींग घेता तेन्ना हांव पर्सनल लेवलाचेर मॉनिटर करता ताका फक्त 7 उरल्या पळय न्ही हांव ह्या वर्साच्यो सांगता आमी त्योय 7 सर्टिफिकेट 31 मार्चाच्या पयलीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट धाडटले जेणे करून ताजो फंड जो आहा पळय न्ही तो आमकां मेळचो हाज्या खातीर काम करता तांणी जे फिगर वाचल्या which is an internal utilization certificate within the department. I have already given the instruction for the head of the department to submit the utilization certificate so that they can work smoothly. आम्ही त्याका लागून खंयचोच फंड्स कोणाचोच हाडूंक ना. स्पीकर सर प्रश्न क्रमांक 3 संकल्प आमोणकर संकल्प आमोणकर प्रश्न क्रमांक 3 Speaker sir, joint let him answer. एक ऐकून घ्या तुम्ही एक क्वेश्चन तुम्ही जर अर्ध्या वर उलयले बाकीचे क्वेश्चनच येना न्ही जे बाब वेन्झीन सांगिले की 16,830 कोटी आसलं रीण 16 सत्रांत 35,000 झाले म्हणजे 18,500 कोटी वाढवले 10 years जे रिपेमेंट शेड्यूल आहा या रिपेमेंट शेड्यूल जे 3,600 कोटी रुपया विल द स्टेट गव्हर्नमेंट this burden will have to pay in 26-27 which will increase to 4,800 in Asnaka in 30-31 and speaker sir circular kala there is no doubt about it he spoke about it and very simple जे बाब गिरीशान सांगला ते पासून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट 12,000 म्हणजे ऑलमोस्ट 1,400 कोटीचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सुरवातेक पयले दिसांनी काढले माय स्पेसिफिक क्वेश्चन टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आता 2022 या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले हा फ्रॉम 2022 टिल डेट
today the government has spent 677 crores. म्हणजे calculation केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day. 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards. जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी म्हळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनिट 22 lakhs प्रत्येक मिनिट ह्याच सरकारान पयले आमी प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ते बरें आतां स्पीकर सर हे मागीर तुवें काँग्रेसीन केल म्हणशी कित्याक जेन्ना हांव प्रधानमंत्री नांव घेता तूं पंडीत नेहरू नांव घेता तेंय केल म्हणशी ही कर्मां तुमगेली आज जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा विकसित गोंय करतलो म्हणून 2037 प्रधानमंत्री म्हणटा 2047 द वे expenses have been done on events 677 crores 46 lakhs will you make sure you curtail this otherwise will you curtail these expenses आता election year जाल्यार हांको आता तुम्ही सरकार तुमच्या दारी उल्लेख केला हे सरकार तुमच्या दारी वयता थिंगा लोक म्हणटा लोक जाला भिकारी आणि हे सरकार तुमच्या दारीचे तुम्ही जेन्ना वयता आज विकसित गोंय करपाक मुखेलमंत्र्याचे स्वप्न हे जात जाल्यार चोयल्यार विकसीत गोंय जाता अरे इतले रीण वाडटा हे तू कंट्रोल कटेल दुयेंस बंद करपाचो तू प्रयत्न करतलो तुका तुगेली लेटर जी वेंजीन सांगला 100 तारखेक तुवें सप्लिमेंटरी डिमांड्स घायले त्या वेळार तुका एक अप्रुवलूय मेळ्ळा 100 तारखेक आमी वाचला फ्रॉम आरबीआय दॅट यू कॅन टेक अबाउट 1200 crores हे रीण काडपाचे दुयेंस तू एक दोतोर हांव सदांच म्हणटा हांको म्हणटा हे दुयेंस काडपाचे बंद कर उणी केला म्हणटा बंद कर रेव्हेन्यू स्टेटीचो केन्ना येतलो आनी हे व्हेरी क्लियर कट हांगा सांगचे मुखेलमंत्री आज बरो हार्ट बीट घान बरो दिसता सारको हार्ट कित्याक हे इव्हेंट हय बरें हा मागीर थोडेशे आमदार मंत्री इव्हेंटा पण नाचता एकलो दुखत म्हणटा लोकांक खबर ना कितें दुखत ते नाचत आहे हे तू इव्हेंट बंद करतलो काय कितें हे तू आमकां सांगा इतले इव्हेंट मॅनेजमेंट पोस्ट फॅक्टो हे गोंय बंद जातले म्हाका 2 मिनटां आन्सर करपाक दी ना हे बंद तू करतलो इव्हेंट हे बंद जातले असले इव्हेंट लोकांगेले पैसे घेऊन 46 lakhs पर डे इज नॉट अ स्मॉल फिगर स्पीकर सर 677 crores स्पीकर सर पयल्यान पयली म्हणजे जे अप्रुवल घेतला पळय न्ही 1200 crore ते आमी अप्रुवल घेवन दवरता ते रीण घेतले तशें ना आमकां येता आतां घेवची गरज लागची ना तो पयलो विशय दुसरी गजाल डेट जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्सेंटेजीन कमी केला सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टील 2026 फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्सेंटेज 16.50 आशिल्ली आज तेजी पर्सेंटेज 3.99 आसा एट दॅट पर्सेंटेजीन फ्रॉम द 20 टू 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्सेंटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे तें बरें पडटलें दुसरी गजाल तेज्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचें गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां म्हणजे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा ओके 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय इव्हेंट स्पीकर सर आणि इव्हेंट करपा जाय दिसता माझे इव्हेंट बंद करा स्पीकर सर आमी खंयचोच इव्हेंट हो रीण घेवन करिना आमी हे जर रीण काडटा आसत न्ही जाल्यार फक्त आमी रीण काडटा कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर ओके आमी रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हो प्रत्येक फावटी दिता आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमी वो कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर आमी रीण काडटा इव्हेंट मातशे बंद कर स्पीकर सर आमी आतापर्यंतचे काढलेले प्रत्येक लोन आमी त्या खातीर सांगला आमी सिडबी कडल्यान घेतला आसत आमी नाबार्डा कडल्यान घेतला आसत जाल्यार प्रोजेक्ट स्पेसिफीक लोन आसा ताच्या पलीकडे लोन घेवना